पर्यावरण संवेदनशीलतेवेल्यान मोपा विमानतळ परत आडकलो. ग्रीन ट्रिब्युनलान केस भायर मारिल्ल्यान रेनबो वॉरियर्स मोपा विमानतळाचे पर्यावरण दाखल्याक आव्हान दिवंक सुप्रीम कोर्टात गेल्यात. प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील सुवातेर येता. ताचो EIA रिपोर्ट सारको केल्लो ना म्हूण ग्रीन एक्टिव्हिस्टांचो दावो. 18 जानेराक मोपाच्या कामाक 4 सप्तकां खातीर स्टे दिल्लो. आतां परत म्हयनोभर काम बंद दवरपाची सुप्रीम कोर्टान ऑर्द दिल्या. मोपाच्या पर्यावरण दाखल्याक कोर्टान स्टे दिल्या. फुडली ऑर्द ये मेरेन मोपाचें सगळेंच काम बंद. आनी सो हे जे सुप्रीम कोर्टाचो हो जो जजमेंट आसा हो सारको क्लियरली दाखयता की पर्यावरण आनी लोकांचेर ह्या एअरपोर्टाचो कितें परिणाम जातलो हें सरकारान मातशें सुद्दां चिंतनासतना हो एअरपोर्ट मुखार काडला. आनी सगळे थंयचे लोक आनी बाकीचे गोंयकार मागतात सरकारा कडेन की तांणी विचार करचो आनी मुखारले पिळग्यांचे चिंतून हो प्रोजेक्ट बंद करचो आनी जमीन परत जे लोक आसात तांकां दिवची. थंय उदक तिल्लारीचे दिवन तांकां एग्रीकल्चर करपाक दिवचें. मिनिस्ट्रीन जे सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या ते प्रमाणे मिनिस्ट्रीक ताजेर विचार करपाक पडटलो. मोपा वाठारांतले पर्यावरण संवेदनशीलते विशीं NGOंनी उक्तायल्ल्या हुस्क्याक समाधानकारक जाप सोदपाचे नजरेन पर्यावरण राना मंत्रालयाच्या तज्ञ अभ्यासक समितीक पर्यावरण दाखल्याचो आनी तांतले अटींचो परत अभ्यास करचो पडटलो. म्हयन्याभरात रिपोर्ट दिवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान EACक ऑर्द दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सावियो डायस.